ex-MLA from Kalangut, Kalnilbag, Joseph Sipera, meeting here. We had NGOs, Matais Gaon, Saligaon Civic Forum. The meeting was called by both the ZT members were present here. Panchayats, Sarpanchis were present from Saligaon, all 6 Panchayat Sarpanchis, Panch members were present. Surrounding villages, main log who are involved in this particular plant, supervising this particular plant, they तशेंच आयज सगळ्यांनी येवन एका वॉयसान एका हितून आयज हांगा उलोवन दाखयलेलें आसा की एक्सपान्शन इज डेंजरस फॉर सालिगांव. तेका लागून माय सरपंच फ्रॉम सालिगांव हॅव इन्वायटेड ऑल द एंटायर सालिगांव पंचायत has conducted a meeting. They have called me also. They have called the ex-MLA. Everybody they had called. This was a non-political meeting. This was meeting specially addressed to address the concern of Saligaon and Saligaonच्या garbage जर हाडीत जाल्यार कितें जातलें आनी ऑल्सो द प्रेझेंट ऑपरेशन्स जी जाता सालिगांवान ती प्रेझेंट ऑपरेशन कशी जावची, सालिगांवकारांक त्रास जायनासतना कशी जावची, हे सगळे इश्यूज आयज हांगासर डिस्कस जाले. So, and Michael has changed his stance, because first he said he will not take garbage more than 100 tons from anywhere. Again, now he is saying that it is for the whole of Goa. So this is basically only his for a kickbacks from the plant operator. And in the assembly also, when this plant was put, there was a discussion on this, saying that this is a scam. I had maintained that this is a big scam, and it is proved that it is a scam, and it's going to destroy the whole of Kalangut village, Kanjani village, and Saligaon. With the villagers as a whole have been very instrumental in saying that we oppose any expansion to the Saligaon plant. आमकां आयज जाणो सांग जायलें की आमचे जे नेबरींग विलेजीस आहा तांचेय म्हणणें कितें पळय ह्याचेर आमी थोड्या भोव लोकांक जे सरावंडींग विलेजीस आसलेले तांकां आपयलेले तर फ्रॉम डिफरंट फिल्ड्स सो ते सगळे आयले हांगासर आनी आमकां तांणी आपले सेम हातून सांगलें की आमी ह्या एक्सपान्शनाचेर अगेन्स्ट आहा. MLA घेवन मेळ्ळी आनी तांकां सगळें सिट्युएशन एक्सप्लेन केल्लें की हांगा आमकां एक्सपान्शन नाका म्हणून, कित्याक हो तर एक्सपांड जायत प्लांट जाल्यार आमचे सालिगांव जो हेरिटेज विलेज आहा पळय ती सामकी काबार जाय, कित्याक वॉटर ऑलरेडी कंटेमिनेट जाल्लें आसा. आनी हांव रिक्वेस्ट करता आनी एकदां आमच्या CMाक आनी मिस्टर मायकल लोबो आमचो मिनिस्टर आहा ताका की हो एक्सपान्शन नाका. चल्ला ते पळोवन मायकल खंय सामकोच अपसेट. तो म्हणटा कोयराचें राजकारण नाका. की वर्सां जो कोणें ट्रीट करूं ना तो आमी ट्रीट करता. सो हेजेर कोणें राजकारण करचें न्हू. आनी जे कोण राजकारण काल कोणें मिटिंगी बीन आपयल्ले ते सगळे पडलेले मनीस, रिजेक्ट जाल्ले मनीस, लोकांनी घरा धाडलेले मनीस, ते खंय तरी जिते जावंक शकता इन पॉलिटिक्स ओवर गार्बेज. पीपल वील नॉट गिव यू ग्रीन सिग्नल टू कम अप इन पॉलिटिक्स ऑन गार्बेज इश्यू. हे जे कोण एक जाल्ले काल तांकां हांव पॉलिटिकल गार्बेज म्हणटा. They are termed as political garbage, including the sitting MLA of Saligaon constituency, which is wrong. I am upset on this issue that they are making politics on garbage. तो इतलो जो तर हुशार आहा ताणें आपल्या घरा व्हरचें. घरा व्हर. एक्स्ट्रा कितें आहा न्हू 27 पंचायतीसून एक्स्ट्रा जी येतली आतां सिजनान, आतां लॉकडावन आहा म्हणून सगळीं रेस्टॉरंटां बंद आहा. जी एक्स्ट्रा गार्बेज येतली ती तूं घरा व्हर. चल टेक इट होम. थोडी आग्नेलाक दिवन आनी कोण उलयला काल थिंगा मिटिंगेन ex-MLA आग्नेल आहलो ताका दी, जयेशाक दी, आनी कोण उलयला तांकां दिया. सद्दां येवन व्हरोन येनाल्यार आमी तेंच्या घरा धाडटा. हेचेर आमी पॉलिटिक्स कशें एक्सेप्ट करचें ना. तांकां वचोन NGT कोर्टान लेट देम गो टू NGT कोर्ट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.